इलेक्शनाच्या दिसाची मीटिंग चला सर. या दिसांनी मायकल खूप घडामोडी करता म्हणून अशें आवाज चलत आसा. कितें सरकार घडोवपाक घडामोडी कितले जाय तितले करपाचे न्हू. सरकार सीएम सरकार इज इम्पॉर्टंट. मुख्यमंत्री हायकमांड डिसायड करता. ओके बट यू हॅड गॉन टू दिल्ली एंड ऑल. इट वाज जस्ट अ कॅज्युअल विजिट और कितें? We had gone to Delhi to appraise them that we have to be very quick in formation of the government. What we have done last time should not be what they had done last time should not be repeated. इतलंच आहे. तुम्ही वचून दुसऱ्या दिसा काँग्रेसची मीटिंग झाली दिगंबर सांगला म्हाका तेणे. So we went one day before. Michael has been given the charge of calculations. It's not about, it's a collective work. I am one part of it. But ready आहे तुमकडे कॅल्क्युलेशन रेडी आहे. नंबर गेम रेडी आहे. किती दिवसा नंबर We will get the numbers. नंबर्स आठवला तू? We people of Goa have voted for Congress party. People have Goa have voted for a change, and this change is coming in. People will when people have voted, people will see the vote. The change means I'm talking about people from all over India and Goans settled all over the world will see the change coming on the 10th. By 12:30, 1 o'clock, people of Goa will come to know that Congress has got the numbers to form the government. बीजेपी म्हणता आपण गव्हर्नमेंट करता. आम्ही सांगला न्हू बिफोर 5 o'clock विल गो टू द गव्हर्नर. तर गव्हर्नरा कडेन कोण वयतलो ते तुमकां पावतले ते आनी 2 दीस रावा सारखे. 21 सिंपल मेजॉरिटी. सी पीपल ऑफ गोवा विल गिव अ सिंपल मेजॉरिटी. आमचे ओन आमी 22+ जे म्हणटाले ते सत्य जावपाक शकता. कित्याक अंडर करंट खूब आहा. लोकांनी मत जे घातला ते व्हडल्यान बोबाट मारून सावन घालूंक ना. ते सायलंटली वोट केला. But how would you will see voting happening in constituencies जिंगा केन्ना काँग्रेस नासले पळय थिंगा बसून काँग्रेस येवंक शकता. No, but how would you see that this government lasts for 5 years? स्टॉलवर्ड्स जे आहा न्हू जे स्टॉलवर्ड्स म्हणटा आमी पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स आर गोइंग टू फॉल इन दीस इलेक्शन. बीजेपीन जे स्टॉलवर्ड्स गेल्ले काँग्रेसीनसून गेल्ले वा दुसरे पार्टीनसून गेल्ले एमजीनसून गेल्ले ते सगळे पडपाचे. तुम्ही कितें कोशिश करतले की दॅट दीस गव्हर्नमेंट लास्ट फॉर 5 years? हाऊ वूड यू सी दॅट? आमी सगळे एक आहा न्हू. एक म्हणटा मागीर एक एकलोच वयता. एक एकलोच वयता. एक ना 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 तशें कोणूच ना. तुजें नांव येता. वचपाचे मनीस म्हणटा ते कोण ना. तुजें नांव येता. कोण वयता डायरेक्ट वयर वयता आसतलो पूण हे पार्टी सोडून वयचो ना. कोणूच वचपाचो ना. सीएम और डेप्युटी सीएम पोस्ट ते हांव नको. सपोर्टाची गरज पडली. हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतसून गोंयच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा पयलें. कित्याक आमकां गोंयच्या लोकांक मत मारला. पयलेंच देव बरें करूं म्हणूंक जाय. जिखल्या उपरांत म्हणटा सगळेच म्हणटा जिखच्या पयलीं देव बरें करूं की आमकां मत तुमी मारला म्हणून आमी जिखता म्हणून आमी 5 पयलीं गव्हर्नरा कडेन वयता. ओके वन मोर थिंग. हाऊ वूड यू क्लियर द डाउट ऑफ पीपल ऑफ गोवन सेइंग दॅट मायकल उलयता आनी मायकलूच उडकी मारूंक शकता म्हणटा पळय. हाऊ वूड यू कन्विन्स पीपल? आतां तूं कितेंय उलयता. आमी केन्ना उडकी मारल्या ती सांग. आय वॉन्ट टू नो वन थिंग फ्रॉम यू द मिडिया पीपल. वेन डीड आय जम्प? इन माय पॉलिटिकल कॅरियर right from 2009 till 2021 I was Zilla member, I was MLA, I was acting speaker, deputy speaker, minister. उडी मारल्या आमी. दुसऱ्याक मारपाक लागल्या न्हू पण. अरे ती आमची कला न्हू. ती आमची कला. आमी उडी मारपी न्हू. आमी जे हितून आहा पक्षान आहा तो पक्ष सरकार करपाक आमी वावुरतले. हे कोणाचे हितून ब्लेसिंगान गोंयच्या लोकांचे ब्लेसिंग. कोणाचो सपोर्ट जाय पडटलो. पार्टी कडेन उलोवप चालू आहा. आमी एमजीपी कडेन उलयल्या. आमी आप पार्टी कडेन उलयल्या आनी आमी इंडिपेंडंटा कडेन उलयल्या जो तर अशें जिखोंक शकता पळय ते. आनी आमी गॅरंटीड जाणा की आमकां 18 बसून येयले ओ 19 येयले ओ 21 येयले ओ 22 येयले तरी आसतना एमजी आमच्या वांगडा आसतले. आमी एमजीक काडून म्हणचे ना तुमी ऑपोजिशनान बस म्हणून. आनी तशें तेणी आमकां तशें उतर दिल्लें आहा की बाबा आमी हा म्हणून. इंडिपेंडंट आसा रिजनल आसा. आमी ते कांयच उलयना. हांवें तुका कितें सांगलें जे पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आहा एमजी आहा आप आहा टीएमसी कडेन आमचे लिडर उलयला. हांव जे कोणा कडेन उलयला तेच उलयता की तेणी आमकां उतर दिला ते आमच्या वांगडा आहा. आनी म्हाका गॅरंटी आहा जे बीजेपी पार्टीन हांकां यूज करून एब्यूज केल्या ते पार्टी वांगडा हे रावचे ना. उगडास जर हांव कितें उलयला यूज करून एब्यूज केल्या तेचे शिवाचे दोनूय हात कातरून उडयल्ले लेफ्ट आनी रायट.
ताका आत नासतना दवरलेलो 3 वर्सां. जे आमचो जो ग्रेट लायन जो आहा सुदीन धावलीकर, रिस्पेक्टेड सुदीन धावलीकर, त्या मनशाचे हात कातरप सारकें नासलें. तेन्ना हांवें पार्टीक बसून सांगलेलें हें रॉंग करता. आनी हांवें ताका बसून सांगलेलें, सावधान केल्लो, हांव दुबय आहा, दुबयसून म्हाका आपयला म्हणून. सांगलेलें तें हय, तो सांगतलो तुमकां. तुमच्या टायमार मर्ज जाल्लो. हय, हांवें सांगलें ताका तुमचे दोगूय जाण वयता म्हणून. ते बेश्टेत वचोंक ना, तूं तांकां deputy लालच speaker दिल्या. आसलो हय, ना तुमकां एक्टींग party स्पीकर merge आसलो. जाकी म्हटलें. एक्टिंग स्पीकर आसलो वयल्यान तूं. ती कितें स्टोरी तुमकां पार्टी मर्ज करून तांची आनी तांकां अनअटॅच दाखय अशें कितें? ना ना, हांव कितें म्हणूंक सोदता की तसले ते पार्टीक सुदीन धावलीकर बाब केन्ना सपोर्ट करचो ना, हे इतली म्हाका गॅरंटी आहा. ओके, वन मोर थिंग. लालच दाखोवनूच येल्या तेंकां न्हू. Okay, one more लालच दाखोवनूच तेंकां येल्या न्हू तेंच्यांनी. इज मायकल लोबो ब्लेसिंग फॉर काँग्रेस? दॅट टायम विल से. कोणाचो सपोर्ट घेवचो पडलो आनी ती सपोर्ट घेवचो पडटा ती पार्टी सीएम क्लेम बी करताली काँग्रेस. से आमी सांगल्यार तुका न्हू, आमकां बाय पिपल्स ब्लेसिंग वी आर गोइंग टू गेट द नंबर्स. इवन इफ वी गेट 20 numbers or 21 numbers, आमचे कडेन अलायन्स पार्टनर ऑलरेडी हा गोवा फॉरवर्ड. तेजो एक वा दोन तेंचे आसतले आनी तेचे भायर MG आमच्याच वांगडा आसतले. म्हणजे कितें, आमी जर 18 बसून येत जाल्यार MG आमच्या वांगडा, आमी 20 बसून येत जाल्यार 21 बसून येत जाल्यार MG आमच्या वांगडा. खुर्चेक लागून झगडी न्हू. 100%. पण मागीर खुर्चेक लागून झगडी हे न्हू. माझे मत. आणि हे हांवें पार्टी कडेन आमी डिस्कस केल्लें आहा. आमी पार्टीक सांगलेलें आहा की आमी तेंकां आमच्या वांगडा दवरपाक गरज आहा. आनी वी आर जेन्युइन पीपल. ती आदली पार्टी गोंयची, तितून भाऊसाहेब बांदोडकर जे तत्वाचे मनीस आसले, जे तेंचे विचार गोंया खातीर आसले आनी गोंयकारां खातीर तेंच्यांनी एड्युकेशनान आनी मुणकार कायदो आसूं कितें आसूं खूब केल्लें आहा. हे पार्टीक आमी आमच्या वांगडा दवरपाक. आतां दिलेल्या लोबान सांगला की तूं चीफ मिनिस्टर तुका पळोवंक सोदता म्हणून, जाल्यार तुका कशें तें? सी, हांव कितें म्हणटा, हायकमांड जे कितें डिसिजन दितले न्हू ते फायनल आसतले. तुमी रेडी आहा? आमी हिंगा रेसीन ना कसलेच. सरकार करपाक जाय. हां, आमी सरकारान आसतले. कित्याक आसतले सरकारान? गोंयकारांक बरो सरकार दिवपाक, तेंचे आयकपाक. जबाबदारी दिली जाल्यार तुमी आहा? आमी सगळी जबाबदारी घेवपाक रेडी आहा न्हू. त्या खातीरूच आमी हे दिना. जबाबदारी आमचे कडेन पयलीं आसली आनी आतां आसतली. जे हायकमांड डिसायड करतले आनी हायकमांडाचे मनीस हिंगा येवन बसलेले आहा, ते डिसायड करता पळय ते आमकां मान्य आहा. तशें झगडी काय ना. हांव कितें म्हणूंक सोदता, ते सायडीन झगडी चालू जाली 70सून ऑलरेडी. तेंच्यांनी ते कोणाक वचोन मेवले खंय आनी सांगले खंय आय एम द होल एंड सोल आनी कितें कितें ह्या सायडीच्यान येवंक आयकता आमी. शकता, ह्या सायडीच्यान येवंक शकता. हे सायडीन आमचे सायडीन असो तुका एकूय मनीस मेळचो ना की आय एम लॉबिंग फॉर दीस, आय एम लॉबिंग फॉर दीस. आमच्या वांगडा बाब सुधीर आहा, अमन आहा, सगळे आहा, की कोणूच म्हणचो ना की आय एम लॉबिंग. आमी कसलीच लॉबी करिना. हे सगळे जी बातमी येता ती सगळी फोटींग ते तेंच्यांनी क्रिएट केल्या. तेंचे ऑफीस आहा स्पेशल, हे सगळे न्यूज क्रिएट करपाचे आनी सोशल मिडियाचेर सोडपाचे. ते सगळे फूट घालपाचो प्रयत्न जालो. हे कितें 2 दिसाचे उरला न्ही, स्पेक्युलेशन काबार जातले. जे कितें सत्य आहा ते भायर येतलें.